न्हंयतल्यान उसपिल्ल्या गाळांतली रेंव हायवेचे बांदकामांक वापरपाचो केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाचो विचार चल्ला। न्हंयचे ड्रेजिंगान काडिल्लो गाळ कालयां कडेक काडून पेड्ड्यार म्हणून वापरिनासतना उडयतात। आता गाळांतलो कालयां कडेक काडून रेंव रस्त्याच्या कॉन्क्रीटाक वापरपाचो प्लान केंद्रीय मंत्री गडकरीन उलयला। क्वॉलिटी टेस्टीस पास जाल्यार गोंयांतूय हो प्लान चालीक लागू येता म्हूण सुदीन म्हणटा। पळयात रिपोर्ट। हुंवार कमी जावचे वा न्हंय येरादारी सारकी जावची म्हूण कितल्याशाच वाठारांनी स्वता सरकार न्हंयांचे ड्रेजिंग करता। मात ड्रेजिंग केल्या उपरांत काडिल्लो गाळ वापरपाची आतां मेरेन पद्दत ना। मात आतां राज्यांनी न्हंयच्या ड्रेजिंगांतल्यान काडिल्ल्या गाळांतल्या रेंवेचो त्या राज्यांतल्या हायवेचे कॉन्क्रिटीकरण करपाक उपेग करपाचे केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाच्या पावण्यार थारला। प्रुडंटान हाचेर गोंयचे PWD मंत्र्याक गांठलो। गोंय सरकाराकूय खंय ही कल्पना आवडल्या, त्या दिशेन काम करूं येता म्हूण सुदीन उलयलो। बार्जी वता, बोटी वता, ते सगळे न्हंय जे डिझल्टिंग करपाक जाय ते टॉप प्रायोरिटीचेर करचो अशें थारलें। त्या नदयांतलो गाळ काडून घेवचो आनी तो गाळ काडटा आसतना तातूंत जर रेंव आसा ती रेंव सरकारान टेस्ट करची आनी ती रेंव जर बरी आसा जाल्यार आमचे जे प्रोजेक्ट गोंयांत येता त्या प्रोजेक्टाक तांचे म्हणजे MOST, MORTH, NHAIचे जे प्रोजेक्ट गोंयांत येता त्या खातीर ती रेंव तांकां स्वस्ताक दिवची अशें ताचो सुतोवाच आशिल्लो। आतां ही रेंव टेस्ट केल्या शिवाय आमकां त्यो गोश्टी करपाक मेळच्यो ना। त्यो टेस्ट करपाक जाय, त्याचे रिजल्ट्स पळोवपाक जाय, त्याची सॅलिनिटी पळोवपाक जाय आनी त्या नंतरूच ताचेर आमी सुतोवाच करूं शकता। ग्रीन ट्रिब्युनल रेंवेचेर एक निर्बंध घालीत आसा। गोंयांत 2 वर्सां उपरांत निकती रेंव कायदेशीर जाता। आतां न्हंयांचें ड्रेजिंग सुरू जालां। एके वटेन हुंवाराचेर उपाय, दुसरे वटेन न्हंयचे मार्ग खोल करून टुरिजम आनी माल येरादारीची वेवस्था आनी आतां न्हंयच्या गाळ्यांतल्यान कॉन्क्रीटाची वेवस्था। मात ह्या रेंवेच्या कॉन्क्रीटाचो दर्जो अजून तपाशिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। काशी मठाधीश सुधींद्र तीर्थ स्वामींक शेनवारा हरिद्वार मुक्ती मेळ्ळी। मुक्ती वेळार तांचें वय 90 आशिल्लें। स्वामी मुंबय 7 हिल्स हॉस्पिटलांत उपचार घेताले। उपरांत तांकां तांचे इच्छे प्रमाण हरिद्वार व्हेल्ले, थंयच तांणी देह सोडलो। सुधींद्र तीर्थ स्वामी हे काशी मठाचे 20वे मठाधीश। गौडा सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे ते धर्मगुरू। स्वामीच्या निमणे दर्शनाक हरिद्वाराक लोकांनी गर्दी केली। वृंदावन संस्कारा उपरांत सांजे तांकां समाधी दिली। सुधींद्र तीर्थ स्वामींचो जन्म 31 मार्च 1926 वर्सा केरळांत एर्नाकुलमांत जाल्लो। तांचे पयलींचें नांव सदाशिव शेणय। सुधींद्र तीर्थ स्वामींक 1949 काशी पिठाचे 20वे मठाधीश म्हूण मान मेळ्ळो। तांणी 1956 उडपी काशी मठ वेलफेअर फंड संस्था सुरू केली। त्या संस्थे वरवीं गरजूंक आदार करपाचो वावर चलता। 2002 गुरु शिष्य परंपरेनुसार सुधींद्र तीर्थ स्वामींचो वारस म्हूण स्वाम्यामिंद्र तीर्थ स्वामींची नेमणूक जाल्या। गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे ते धर्मगुरू। स्वामींच्या निमण्या दर्शनाक हरिद्वाराक लोकांनी गर्दी केली। वृंदावन संस्कारा उपरांत सांजे तांकां समाधी दिली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। खंयच्याय गजालीक सकारात्मक पळयल्यार गजाल सोपी जाता। नामनेचो समाज वावुरपी पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे उलयलो। म्हापशा खोर्ले आनंद निकेतनाच्या खासा भुरग्यांच्या नव्या शाळेच्या बिल्डिंगेचे उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयतालो। सुवाळ्याक प्रकाश आमटेची घरकान्न डॉक्टर मंदाकिनी आमटे आशिल्ली। खासा भुरग्यांक समाजा कडल्यान उर्बा आनी आदार लागता म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस उलयलो। आज मी पाहिलं इथे मला एक उदाहरण आठवतं। आमच्याकडे एक फार मोठा माणूस ज्या मुलीला घेऊन आला, 8 वर्षाची मुलगी होती। लिटरली ती काही करू शकत नव्हती, व्हीलचेअरवर होती। कुठल्याही गोष्टीकडे पॉझिटिव्ह कसं बघायचं, खूप प्रेमाने तिला वागवायचा तो। मुलगी सुद्धा त्याची खूप त्रास होतो अशा मुलं वागवताना, हे पण आपण बघतोय। पण त्यांनी काय म्हणावं, मी किती फॉर्च्युनेट आहे की ही मुलगी जर इतर मुलींसारखी असती तर पडक्या घरी गेली असती। पण आज मी भाग्यवान आहे की मी मरेपर्यंत ही मुलगी माझ्याजवळ राहणार आहे। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स रिक्वायर स्पेशल अटेन्शन अँड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आम्ही सपोर्ट करपा जाय, माझं कोण ना भितर, बट आय फील इट इज माय ड्युटी दॅट वी हॅव टू सपोर्ट स्पेशल चिल्ड्रन। म्हजो भुरगो ह्या इस्कॉलांत आसा। आज 3 वर्सां जालीं ह्या भुरग्याक ह्या इस्कॉलांत घातल्यार। हांगा ताका जायतें शिक्षण मेळ्ळें, आतां खूब सुदारप जाला। तांकां धन्यवाद दिता।
आनी मागता हे इस्कॉल तशेंच मुखार बरें चलचें. घेऊया एक विराम.